इधर से? पैसा लेके गया है। कितना पैसा था? 4000। और कुछ? कुछ नहीं। कितने बजे बंद किया था तुम? 1:30 बजे। रात को 1:30 बजे बंद किया, बाद में चालू कौन चोरी किया? हाँ। तुम रहता है ना इधर? नहीं इधर नहीं था, रूम पे जाता है ना। अशें कहता की आज मोल्या एक दुकान फोडलें की जे हॉटेला आसलें त्या हॉटेलान चोरी जावन अशें कितें? काय कळना कित्याक हांगा तो कोण जो कामाक आसा पळय भुरगो तो जो चलयता हें हॉटेल तो भुरगो 1-2 म्हणल्यार आसलो. तेज्या उपरांत तेजे नळे फोडलेले आसा, तेंच्यान सकयल देंवन तेजे कमीत कमी 3000 कितें कॅश व्हेल्ले आसा. 4000 कितें अशें? 4,000 अशें कितें म्हणटा तो कॅश व्हेल्ले आसा भितरल्यान. तशेंच तो दुसऱ्या सायडीच्या हांगच्यान देंवन दुसऱ्या हॉटेलांनी देंवलो सायडीक आसा थंय. सो हेजेर कितें जालां की मायग्रंट जे आसा, मायग्रंट म्हटल्यार जे कोणूय येवपाक लागले हांगा जे येवन मोल्या कुळ्या कित्याक कुळ्या रेल्वे स्टेशन लागीं आसल्या कारणान तांकां इजी एक्सेस जाल्लो आसा. कोणूय येता आनी डायरेक्ट हांगा एक 1,500-2,000 डायरेक्ट रूम घेता आनी रावपाक लागता. आनी तेज्या उपरांत कितें कमीत कमी 4-5 जाण ते मागीर कोणाक कोणाक आपयत आसता. सो हांव सगळे जे आमचे कोण लोक जे रूम भाड्यान दिता तेंच्या कडेन मागता किंवा कोणाकूय कामाक दवरता तेंच्या कडेन मागता की टेनंट व्हेरिफिकेशन करचें. कोण फस्टूच दीस येता, पयल्याच दिसा येता तेज्या बाबा टेनंट व्हेरिफिकेशन करचें हें मागता हांव. आनी पुलिसांनी तेंचेर मातशी कार्यावळी चालू दवरची. आमी एका हॉटेलार आसा ज्या हॉटेलाचेर हांगा चोरी जाल्ली आसा की तुमी फाटल्यान पळयता की म्हाज्या फाटल्यान जे कौलां आसा ती वयर काडून वयर चडोवन हांगा देंवल्ले आसा भितर आनी तेंची ड्रॉवर फोडून ड्रॉवरांतले 4,000 रुपया रोख घेवन गेल्ले आसा. आनी जे हे वयल्यान पळयल्या अशी परिस्थिती की नळे काडले आनी परत आहले तशें नळे लायले पूण ते सारके जावना. पूण हितून कोणी बारीक भुरगो कोणी इनवॉल्व आसूं शकता. हे ल्हान भुरगे जे हांगा मोठ्या प्रमाणात बिगर गोमंतकाचे भुरगे आसा आनी खंयच हांगा तेंचे रजिस्ट्रेशन खंयच जालें ना. पुलीस व्हेरिफिकेशन बी तेंची फॉर्म जालें ना. मोठ्या प्रमाणात हांगा बिहारी लोक येता, व्हेरिफिकेशन पुलीस करपाक कमी पडटा अशें म्हणणें आसा. कारण व्हेरिफिकेशन जालें जाल्यार कळटालें कोणा लोकांची भाटान जे कोण रावता आनी खंय रावता. कुळ्या मोल्या पंचायतीन क्षेत्रांत भरपूर अशे बिगर गोमंतकी येता, तेंची सगळ्यांचे व्हेरिफिकेशन पुलिसांनी करपाची गरज आसा. तेन्ना हे जे कोण भितर इनवॉल्व आसा ते ल्हान भुरगे आसतले अशें सरपंच हांणी सांगलेलें आसा. आनी हेजेर आमी खोर इन्वेस्टिगेशन करतले, आमी स्वताच्यान भोंवतले अशें तेणी सांगलेलें आसा. पुलिसांनी हेची दखल घेवची आनी हे चोराचो बेगीन जाता तितलो बेगीन उलगडो लावचो अशें सांगलेलें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर मौलेजान एकनाथ केळकर.